2000 परस चड लाडली लक्ष्मी वाट पळयतात त्यांच्या बँक खात्यांनी येवपी 1 लाखाची कागदपत्रांच्या उणावा खातीर हे अर्ज आडकून उरल्यात। आता ही कागदपत्रां खंयची आणि अर्ज आनी कसल्या कारणांक लागून आडकून उरल्यात ते पळोवया। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। गोंयांत 2000 परस चड लाडली लक्ष्मीचे लाव आडकून उरल्यात। हातूंतले 38% अर्ज निधी नाशिल्ल्यान पडून आसात, जाल्यार हेर अर्ज कागदपत्रांचे प्रक्रियेक लागून आडकल्यात। निधी आयले उपरांत येवजणेचे 1 लाख रुपया तांकां मेळटले अशी माहिती बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान दिल्या। खात्यान जारी केल्ले आंकडेवारी प्रमाण लग्न जाल्ल्या धुवांनी लाडली लक्ष्मीचे पयशे मेळोवपा खातीर केल्ले 2254 अर्ज फाटलीं 3 वर्सां जालीं आडकून उरल्यात। तातूंतले 869 अर्ज निधी नाशिल्ल्यान आडखळ्ळ्यात। लग्न जाले उपरांत लग्न दाखलो, 25 वर्सांचो राबितो दाखलो आनी हेर गरजेची कागदपत्रां बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याक धाडल्यात, मात अजूनय हे अर्ज मंजुरेची वाट पळयतात। निधी मंजूर जाले उपरांत ह्या अर्जांक रोखडीच मंजुरी मेळटली अशें खात्यान सांगलां। 1385 अर्ज अपूर्ण आसात, तातूंतली कांय बायलां गोंया भायर जल्माक आयल्यात। शिक्षणीक पात्रताय अर्ज दाखल करूंक ना, 25 वर्सांचो राबितो दाखलो दिवंक ना, एफिडेविट अर्जा वांगडा जोडूंक ना, बँक तपशील धड नात, आवय बापायचो जल्म दाखलो जोडूंक ना, आधार कार्ड जोडूंक ना अशे तरेच्या कागदपत्रांच्या उणावा खातीर हे अर्ज आडकून उरल्यात। गरजेची सगळी कागदपत्रां दाखल केले उपरांत ह्या अर्जांक मान्यताय मेळटली, जाल्यार आडकून पडिल्ल्या 1385 अर्जां मदले 248 अर्जदार बायलां आनी 11 अर्जदार बायलांच्यो आवयो गोंया भायर जल्माक आयिल्ल्याचे नदरेक आयला। मजगती फाटल्या 3 वर्सांनी 6036 बायलांच्या खात्यांत लाडली लक्ष्मीचो 1 लाख रुपया जमा जाला। ज्या चलयांनी 18 वर्सां जातकूच येवजणेक अर्ज केल्ले तांचो चडसो आस्पाव ह्या लाभार्थ्यां मदीं आसा। पयलीं 18 वर्सां जाले उपरांत अर्ज करपाक मेकळीक आशिल्ली आनी तेन्नाच 1 लाख रुपया लाभार्थ्याच्या खात्यांत जमा जाताले आनी लग्नाचो दाखलो जोडले उपरांत खात्यांत आशिल्ले 1 लाख रुपया जुरासेत मेळटाले। पूण आतां हाची प्रक्रिया बदल्ल्या। आता लग्न जाले उपरांतूच अर्ज करपाक मेळटा आनी लग्नाचो दाखलो मेळटकच 1 लाख रुपया फावो जातात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात, यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।